नेत्रावळी जामगाव वाठारात थळव्या शेतकारांनी खणीत ही अशी तवशी उडयल्यात। हजारांनी टन तवशी खणीत। ही तवशी खंयचून जाल्ल्यान ती उडयल्यात। तवशी जून जाली काय ती कोडू जाता आणि ताका खपूय आसना म्हणून शेतकारांचो दावो। सरकाराचे फलोत्पादन महामंडळान खंयचून तवशी घेयना। म्हाका सांग ती तवशी जी भायर उडयता कित्याक लागून उडयता? ती बारीक असताना ती सालादा उपयोग पडटा, नाल्यार मोठी जातरी ती आंबट लागता म्हणून ती उपयोग जायना म्हणून ती भायर उडयता। त्यांचो उपयोग कांयच ना मोठी जाल्यार। मागीर ते रोयता तांकां लॉस जायना? मागीर जाल्यार कितें करतलो? कोण खायना जाल्यार उडोवचेंच पडली ना। आता पयली बी घालता पळय तेन्ना ती मोठी जाल्यार तांकां भायर उडयता, ती बागायतदारां बी घेनात? ना बागायतदारां घेयना, बारीकच घेता, मोठी घेयना। म्हणून तुमकां उडोवपा पडटा? उडोवपा पडटा तेन्ना लॉस जाता तें आमी भोगचेंच पडली ना तें, आनी कितें करतलो? दुसरो कसो भोगूंक शकता? तुमकां दिसता की घेवपा जाय म्हणून गव्हर्मेंटान? तें खरें पूण गव्हर्मेंट घेयना न्हू। हांव आसा जामगाव जे नेत्रावळी आनी वाडे पंचायत जी आसा तेजे बॉर्डरीर पडटा आनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की एक खणी भितर कितलीशीच तवशी जी आसा ती लोकांनी उडयल्ली आनी ती खंय कुसलेली आसलेली। आमी तीच पळोवपाक लागून येयली आनी खंय तरी येवचे पयलीं आमी एक रिसर्च केलो की हे अशें कित्याक घडटा। आमी मेवळे जे बाजाराक बायलो बसता हांगच्योच ह्याच गांवांतल्यो त्यो थंय तवशी घेवन बसतात, तांकां विचारलें की अशी कित्याक उडयता। तेन्ना तेणी सांगलें की जी बियाणे असतात ती तवशी असतात ती खंय तरी ती हॉर्टिकल्चराक एग्रीकल्चराक खंय तरी दितात आनी ती क्वॉलिटी टेस्ट करून खंय तरी बरी आसा तवशी, ती बारीक आसा, ती सालादा खातीर यूज जाता, ती तवशी खंय तरी ते घेतात आनी बाकीची जी तवशी आसा ती जून आनी कोडू लागल्या कारणान खंय तरी तांकां परत व्हरपा पडटात। त्या खातीर ती हाडटात उरल्या ती तवशी आनी हांगा उडयतात अशें तेणी सांगलें। जेन्ना आमी येयले जाल्यार हांगा पळयलें जाल्यार ही पळयात तुमी रियलिटी पळोवंक शकतात। ही हांगा कितली तवशी पडलेली आसात ती, आनी ही तवशी म्हणल्यार एक शेतकाराचे कश्ट। 6-7 म्हयने शेतकार जो आसता वता खंय तरी खणोन ते खंय तरी तवशी लायता आनी सरकाराच्या भरोशार रावता की आमी खंय तरी सरकार आमची तवशी व्हरतलो आनी एक आशीश जाता निर्माण। आनी सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण रावात, सगळें करा, पूण अशें समज करपाक पडलें एक शेतकाराक जाल्यार आनी शेतकार उरतलो कसो? सो आता ही तवशी जी आसा ती हांगा लोकांनी उडयल्ली आसा, खंय तरी कुसलेली आसात। सो सरकार आनी गेल्या त्या वर्साय बीन सेम जाल्लें। गेल्या त्या वर्साक अशीच तवशी उडयल्ली आनी खंय तरी न्यूज जाल्ली, पूण ह्या वर्साक खंय तरी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर आसा तेणी खंय तरी लक्षांत घेवन जी बियाणे प्रोवायड करता ती खंय तरी सारखी करपाक जाय आसलेली, पूण तशें कांय जालें ना। ह्याय वर्साक सेम जालें। अशी हे पळयात कितलीशी टनांनी टनूय म्हणूंक शकता ही कुसोन उडयल्या हांव तवशी। आनी खंय तरी सरकारान जी आता ही नुकसाण जाला, शेतकारा कडेन पयशे आसना, खंय तरी हॉर्टिकल्चरा कडेन वचोन ते बियाणे घेतात, हॉर्टिकल्चरान लक्ष दिवपाक जाय। कितले तरी सायंटिस्ट आसात खंय तरी रिसर्च करतात, ते रिसर्चा प्रमाणे ह्या वर्सा तरी सुदारपा जाय आसले खंय तरी बियाणां, पूण तशें कांय जालें ना। पूण हांगा आतां कुसोवन उडोवपाक पडली आनी आता हे लोकांक जे मुआवजा आसा जो दिवपाक जाय तो कोण दितलो? हे लोकांक लॉस जालो ऑलरेडी। फुडें अशें कोण अशें समज लॉस जाल्यार फुडल्या वर्स कोण शेतां रोवपाना, तवशी रोवपाना, कांय रोवपाना, अशें सरकारान खंय तरी हेजेर दखल दिवपाक जाय आनी मुआवजा आसा तो खंय तरी ह्या शेतकारांक दिवपाची गरज आसा। आनी सरकारान असली जे घडटा ह्यो घडणुको तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी हॉर्टिकल्चराक खंय तरी बरी बियाणां ह्या शेतकारांक प्रोवायड करपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।